नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान कार्यक्रम कथा यात्रा तू हांव तुमकां आजी 2 कथा सांगता. तर कथा ह्यो पुराणांतल्यो पहिले ध्रुव नक्षत्राल कथा. उत्तानपाद म्हणून नावाचो राज आशिल्लो. ताका 2 बायलो, एक सुनीती एक सुरुची. सुरुची ही तागेली पट्ट राणी, ताका आवडची राणी. तिका उत्तम नावाचो एक पूत आशिल्लो आणि सुनीतीक ध्रुव नावाचो एक पूत आशिल्लो. सुरुची तागेली पट्ट राणी मोगा राणी देखून ताका सुनीती आणि तिगेली पूत ध्रुवाचेर बेगीन दुर्लक्षित आशिल्ले. एक दिवस राज्य दरबारांत एक उत्सव चलिल्लो उरता. तेन्ना ते राजाल पायारी सुरुचील पूत वचून बशिल्लो उरता. उत्तम ते ध्रुव पळयता सुनीतील पूत आणि हांव बीत म्हगेल बापेल पायार बस का अशी ताका आश जाता. म्हणून तो वचून तागेल बापेल पायार बसता. बसून खुशी पावता तो एक राज्य दरबार राजाल पायार बसला म्हणून. तागेली खुशी पावून 2 मिनिट जालना सुरुची थंय येता आणि ताका तू हांगा बसचे न्ही, तुगेल हे जाग न्ही, तू देव म्हणून ताका ताणून तगू देंवयता. तो 5 वर्षां चेल्लो ध्रुव ताका मस्त बेजार जाता. अयो हांव उमेदीन बशिल्लो म्हाका देंवयलें न्ही म्हणून. तो चेल्लो रडत 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 आवय कडेन वता आणि आवयक सर्व वृत्तांत सांगता. तेन्ना आवय म्हणटा, तू मरे श्री विष्णू देवाल भक्ती कर म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ती विष्णू भक्त उरता. हो हो म्हणून हांवें सांगलें उतराक वता 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 विष्णू देवाल भक्ती कर का हांव खंय वचका, विष्णू देव म्हाका खंय मेळटा म्हणून एक माथ्यान विचार घेवन वता वता उरता. तेन्ना थंय नारद मुनी येता. नारद मुनीक विचारतो, म्हाका विष्णू देवाल भक्ती करची आसा, म्हाका विष्णू देव खंय मेळटा. ते नारद मुनी म्हणटाची, तू पळय श्रद्धेन भक्तीन खंय बसून भक्ती कर, विष्णू देव थंय येता, तू वच का म्हणून ना म्हण. तेन्ना तो एक न्हंय थडीर वता. श्रद्धेन भक्तीन सतत ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अशी चालू उरता जप. जप करून इतलं सांचेरडान इतलं निष्ठेन जप केली पळोवन विष्णू देव थंय प्रकट जाता. तेन्ना कसो जाऊ का तुका सांग म्हणटा. तेन्ना ध्रुव म्हणटा, देवा म्हाका अशी स्थान दी, ते अढळ स्थान दी, त्या स्थाना वयल्यान म्हाका कोणी देंवोवच्या ना, देव म्हणच्या ना. तेन्ना देव म्हणटा, हांव तुगेचेर प्रसन्न जाला. तुगेल भक्तीक पळोवन तुका तशीच एक बरें स्थान दिता. नक्षत्र आणि आकाशांतले सर्व नक्षत्राचे केंद्र बिंदू तुगेले स्थान उरतले. प्रलय आयल्यार सुद्धा तुगेल स्थानाक भय ना म्हणटा. भारी खुशी जाता ध्रुव. ही काणी अशी आम्ही सांपणाधन आयकल्ली. आत्ता आमकां आकाशांत दिसता पळय तो ध्रुव तारो, तागेल काणी म्हण. हे काणी वयल्यान बोध अशी घेवच की आमकां कोणी दुसऱ्यान त्रास दिल्लो, गैरवर्तन केल्यार बी आम्ही निराश जायनाशी आमगेल भविष्या खातीर आम्ही एक बरे कष्ट करून वाट शोधून घेवका. तशी ह्या अंतली अनेक काणी म्हळ्यार भस्मासुराली. भस्मासुर हो राक्षस ताका आपण अमर जावका, आपल्याक मरण येवच्या ना म्हणून विचारान तो शिवशंकराली भक्ती करच्या सुरू करता. मस्त कष्टान कठोर तपश्चर्य करून भक्ती करत असता. तेन्ना मस्त दिवस जायना पडे शिवशंकर ताजेर प्रसन्न जाताची आणि ताका विचारता, भस्मासुरा तू कसो खातीर तप केल्ले, तू कसन वर जाई म्हण. तेन्ना भस्मासूर म्हणटा, म्हाका अमर जावचें आसा, म्हाका तोची वर दी देवा म्हण. तेन्ना देव म्हणटा, हे पळय हे सृष्टी नियमा विरुद्ध, तशी अमर जावच्या जायना, तू दुसरे खंयचे वर माग हांव दिता म्हणटा. अडना तशें जाल्यार हांवें म्हगेलो उजवो हात कोणाल माथ्यार दवरता पळय, तो मनुष्य भस्म जावन वचका म्हण. तथा
तथास्तु म्हणता शिवशंकरा. शिवशंकराला अनेक नाम भोलेनाथ असा. म्हणारी ते भक्ताक बरी भक्ताची प्रीती तरी थोडे भक्ती केली तर खुश जाता. भोळ शिवशंकर म्हणून भोलेनाथ तो तथास्तु म्हणून वर दिता. भारी खुशी जाता भस्मासुराक आणि ताका एक नमुन्या गर्व जाता. ओ म्हाका हे वर मेळ्ळा, हांव कोणाक भस्म करू शकता. तरी अनेक 2 मिनिटांना ताका एक विचार येता. अरे हो प्रयोग करपळो का न्हवे, खर की फाल्स हो वर दिल्लो म्हणून तो ईश्वराला घेवता. हे पळयल भितर ईश्वराक भय दिसून धांवच्यासूर करता ईश्वर. कारण की ईश्वराक गुप्त आसा तागेल वराचय बल कितलास म्हणो. धांवता धांवता ईश्वर मुखार धांवता, भस्मासूर मोक्ष धांवता. धांवन धांवन थंय गुहा दिसता. त्या गुहेन तू वचून ईश्वर निघता. हो भस्मासूर भायर सोदते उरता, तर खंय दिसना ईश्वर. ईश्वर ते गुहेंत होकलना फुडें श्री विष्णुदेवाला आराधन करता, विष्णुदेवाक याद करता. तेन्ना विष्णुदेव थंय प्रकट जाता आनी ताका सर्व वृत्तांत कळना फुडें अण्णा हाका निवारण करया म्हणून विष्णुदेव थंयची मोहिनी रूप घेताच. ती मोहिनी म्हणाली कसल मोहक सौंदर्य कितलं ते सुंदर एक बायल मनीस अप्सरा. ती ते गुहेतून बाहेर येता. तेन्ना भस्मासूर शिवशंकराक सोदता उरता. तो सोदता सोदता पळयता तागे नदर हे मोहिनीर पडता. अय्यो कसल चंद हे सौंदर्य, मोहक असमोही म्हणून दिसून तो शिवशंकराचे विसन वता. आणि मोहिनीक लागी विचारता तू भारी सुंदर असा, तू बेगे बर्शी विवाह करतवे. तेन्ना मोहिनी म्हणटा हांव नृत्यान तू पारंगत असा आणि कोणाक नृत्य कळता तांगे बर्शी हांव विवाह करतली. तुका नृत्य कळतवे म्हणटा. तेन्ना भस्मासूर म्हणटा म्हाका नृत्य कळना जाल्यार तुगे बर्शी विवाह करचे खातीर हांव नृत्य शिकता. म्हणना तर हांव शिकयता म्हणटा. तिचो मान नमन हाता हालचाल पाया हालचाल उट्टू करून ताका एक एक करून दाखयता. आणि तो मग्न जावन येता तिगे तीन सारकी तशी भस्मासूर करता. तो मग्न जालेल पळोवन ही मोहिनी तिगेल उजवो हातू माथ्यार दवरून घेता आपल्याले. तशी भस्मासूर बी तागेल उजवो हातू माथ्यार दवरून घेता. जाले माथ्यार दवरून घेतलो हो भस्म जावन गेलो. भस्मासुराच अंत जालो. हे काणयेवेल्यान बोध म्हळ्यार कोणाक दान दिवका लेगी विचार करून दिवका, ना जाल्यार ताचो दुरुपयोग जावं शकता. धन्यवाद.